नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। देशात आणि राज्यात जास्त जाते आशिल्ले अत्याचार प्रकरण थांबवचे खातीर आणि महिलांक रक्षण दिवचे उद्देशान अत्याचार करतल्याक फाशीची शिक्षा दिवूक जाय अशी मागणी करून एक युवकान सायकलचेर प्रवास सुरू केला। शुक्रवाराक तो युवक कारवारात येवन पावलो आणि त्याने जिल्हा प्रशासनाक अर्जी दिली। ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಗತಿ ಸ್ಥಿತಿ। बेंगळूर बसवनपुराचो बीए शिकतेत आशिल्लो विद्यार्थी किरण व्ही सायकलाचेर पर्यटन सुरू केला। देशात आणि राज्यात अत्याचार प्रकरण खूप जातीत आसात आणि महिलांक रक्षण ना अशें जाला। अत्याचार प्रकरणात भागी आशिल्ल्याक फाशी शिक्षा दिवूक जाय असलो कानून लागू केल्यार मात्र अत्याचार प्रकरण थांबतले। जाता तितले बेगीन असलो कठीण कानून लागू करूंक जाय म्हणून मागणी करून ऑगस्ट 22 तारखेक बेंगळूरच्यान पर्यटन सुरू केल्लो हो युवक आतापर्यंत 17 जिल्ह्यात भेट दिवन येवन तांच्या जिल्हाधिकारीक अर्ज दिते आसा। शुक्रवाराक बेळगांवच्यान कारवारात येवन पाविलो हेणी जिल्हाधिकारीक अर्ज दिली। अत्याचार केल्ल्या लोकांक फाशी शिक्षा दिया म्हणून बरयिल्लो बोर्ड सायकलाक लावन सायकल जाता हेणी सुरू केला। शुक्रवाराक कारवारच्यान हावेरी वचूंक तो सुटलो। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಿರಣ್ ಅಂತ। ನಾನು ಮೂಲತಃ ಬೆಂಗಳೂರು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ನಿವಾಸಿ। ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಜಾಥಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಯಾಕಂದರೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಶೋಷಣೆಗಳು ನಡೀತಿದೆ। ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ। ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ। ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು 39 ದಿವಸಗಳಾಗಿದೆ। 16 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ 17ನೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ಕಾರವಾರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಿಸಿವ್ಡನ್ನು ಈಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಇನ್ನು ಜಾಥಾ 14 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಕಿ ಇದೆ। ಈ ಥರ ಒಂದು ಜಾಥಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। कारवार रस्त्याचेर गवरेड्यान गाडीक धडक दिली। ही घटना रामनगरा लागीं घडली। रामनगरा मुखार 3 किलोमीटर अंतराचेर कारवार रस्त्या वयल्यान वयते आशिल्ल्या टुरिस्ट वाहनाक एक गवरेड्यान धडक दिली। वाहनाचेर आदळिल्ल्यान गवरेडो रस्त्यार पण ताका थोडे दुखापत जावन रगत येयले। जाल्यार थोड्या वेळान गवरेडो उठोवन जंगलात धांवलो। तशेंच वाहन रस्त्या सकयल पावले। ही घटना शुक्रवाराक दनपारा घडली। भरपूर लोक म्हाजे कडेन क्लिनिकात येतात आनी म्हाका सांगतात आमकां डायबिटीस आसा, खूब वर्स जाले आमी हे औषध घेतात ते औषध घेतात पण आमकां फरक पडना ना। तांकां बी सांगू इच्छिता आनी तुमकां बी सांगू इच्छिता, हेजे नंतर डायबिटीसाची काळजी सोडून दिया। कारण तुमचे खातीर घेवन येयला चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचो शुगर कंट्रोल ज्यूस। आत्ताच तुमगेल्या लागींच्या मेडिकल दुकानार वचून चौकशी करा आनी थंय मेळना जाल्यार ऑनलायन ऑर्डर दिवचे खातीर 8888029880 ह्या नंबराचेर कॉल करा किंवा व्हॉट्सअप करा। हळयाळ बीके हळ्ळी ग्रामाच्या कॅनरा बँक आशिल्ली इमारतीत उजो लागून सगळी कागदपत्र जळून गेली। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या हळयाळ बीकेहळ्ळी गावात आशिल्ले कॅनरा बँक शाखा उजो लागून खूब इतले कागदपत्रां जळ्ळी। इन्वर्टर बॅटरी शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागलो अशें कळून येयला। बँकात आशिल्ले कंप्युटर बी जळून गोबर जाले। जाग्यार येयले अग्निशामक दळान उजो निवेचे प्रयत्न केले जाल्यार बी तोपर्यंत सगळे जळून गेल्ले। ह्या प्रकरणा संबंध हळयाळ पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट दाखल जाला। ಯಾವುದೇ
ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಡಿ ನೀರು ಆಚರಣೆ महिला आणि लहान बालिकेचेर जावचे अत्याचार थांबवचे खातीर जिल्हा स्तराच्यान ग्रामीण स्तरापर्यंत महिला आणि भुरग्याली सुरक्षा समिती करू जाय तशेंच चूक केल्ल्या कठोर शिक्षा दिवचे कानून लागू करू जाय अशी मागणी जय कर्नाटक संघटनेन केला। जिल्हा प्रशासनाक शुक्रवाराक अर्ज दिवन मागणी केल्ले जय कर्नाटक संघटनेच्या कार्यकर्त्यान गेल्या 1 महिन्या भितर राज्यात अलग अलग भागात एक जाल्यानंतर एक असे खूब इतले अत्याचार प्रकरण जाली। इतलेच न्ही कितेंच कळना जाल्ले ल्हान बालिकाचेर बी अत्याचार जालो। तेजेन राज्यात भयेचो वातावरण जाला। असले क्रूर घटना थांबोवचे खातीर कठीण कानून लागू करूंक जाय म्हणटे मी मागणी केली। ಬಹಳಷ್ಟು ನಡೆದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ಆದೇಶದ ಏನು ಗುಣರಂಜನ್ ಸಚಿವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ऑटो रिक्षाचेर एकळ्याक गांजा उडदेत आशिल्ली तेन्ना मालासमेत अटक केल्ली घटना अंकोला तालुक्यात घडली। अंकोलाच्यान ओरसाकात वयते आशिल्ले ऑटो रिक्षाचेर गांजा व्हरतेत आशिल्ले बद्दल माहिती मेळिल्ल्यान पोलिसांन धाड घायली। ऑटो रिक्षाच्या सिटा पंदात सुमार 6,000 रुपये किमतीचो 270 ग्राम गांजा पत्तो लागलो। तशेंच गांजाचे नशे करूंक उपयोग करचे चिलम सिगरेट पेपर बी मेळ्ळे। पोलिसांन धाड घायली तेन्ना एक आरोपी फरार जालो आनी अंकोला सकलबेंड वासी 23 वर्स वयाचो नितीन नायक हेका पोलिसांन ताब्यात घेयले। तशेंच गांजा व्हरूंक वापरिल्ली रिक्षा बी जप्त केली। एक नजर घाले शनिवारच्या पंचांगाचेर। शुक्रवाराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मिळालेल्या 12 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेसपैकी कारवारात 3, कुमटा 2, सिद्धापूर 1, यल्लापूरसह पॉझिटिव्ह केसेस मिळली। आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 55,591 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळिल्ली। त्यापैकी 54,742 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 177 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात। आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना पायान 772 लोकांले मरण झाला। आयज इतलोच न्यूज। मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी। लवर करू कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा।